आज पत्रकार परिषद घेवपाक एक बारीकशें कारण, काल शिगमोत्सवाची सरकारी शिगमोत्सवाची काल सेक्रेटरीन जेन्ना मिटींग जाली, त्या मिटिंगेक दोन कडे शिगमोत्सव फायनल जाले, 3 आणि 4 तारखेक. पणजे 3 आणि म्हापशा 4. पूण शिगमोत्सव हो सरकाराचे गेल्या कितल्याशा वर्सां शिगमोत्सव जाता, पूण तो फोंडा अंत्रुज म्हालांतल्यान सुरू जाता. अंत्रुज म्हालाची तारीख हातूंत दिवना, जाहीर करूं ना. त्या खातीर प्रत्येक मनाच्या फोंडेकाराच्या मनांतल्या किंवा फोंडा तालुक्यांतल्या जे शिगमो पार्टिसिपेट जाता तेणी प्रत्येकाने आमकां विचारपाक सुरू केली, आमकां फोंडे कितें आना, अशें कितें जालें. त्या खातीर हो संभ्रम पयस जावपा खातीर हांव सरकार कडेन मागतालो की फोंडेची तारीख पयलीं डिक्लेअर करा आनी तो फोंडेच्यान सुरू जावं न्ही. अंत्रुज म्हालांतल्यान जो जातालो पयलीं, तो गेली 20, 25, 30 वर्सां तसोच फोंडेच्यान म्हाळशेक नाल्ल वाडोवन जो जातालो तसो तो सुरू करचो. आनी ती डेट बेगीन लोकांच्या मनाक एक वेगळ्या तरेन तयार जाता, वातावरण तयार जाता हांगा की जातलो की ना फोंड्यांक. कारण हांगा 3 तारखेक पणजे दिला आनी 4 तारखेक म्हापसा दिला, आनी त्या शिवाय आनी मडगांवूय दिला खंय तरी. सरकार सांगतना 2च कडेन जातलो म्हणटा, पूण आतां फोंड्या उरलो, म्हापसा उरलो, पणजे आसा. मागीर खरेंच सरकार कितल्या कडेन करूं सोदता काय सगळे कडेन करतलो हें सरकारान आमच्या पर्यटन मिनिस्टरान हें स्पश्ट करपाक जाय. त्या खातीर आमी ही पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा. कारण गेली कितलेशा वर्सां म्हाळशेक नाल्ल वाडोवन हांगा म्हणजे म्हाळशेक चतुर्दशी पयलीं नाल्ल वाडयता, चतुर्दश जाता आनी त्याच्या नंतर होळी जाली की दुसरे किंवा तिसरे दीस हांगा फोंडेच्यान शिगम्याक सरकारी सुरू जाता.